आज पोस्ट यूज करून हे बिल पास करता. वेन वी वेंट इट फर्स्ट ऑफ ऑल सुरवातेक आमकां ही बिल जाय म्हणून आमी बोर्ड केलो. तेच नंतर मोद्यान नेयलें सेशन जावपाक जायना म्हणून. सेशन जावपाक जायना म्हणून इलेक्शन कमिशनान सांगलो ना. यू कॅन स्टील हॅव अ सेशन. Still the session had to go. We were basically on the point that the bills had to be introduced. They suspended the rule. Under suspension of rule, when you go, they are passing the entire budget. This is a shame. Never in the history has something like this happened. Or passing the entire budget without a discussion. That जाय जाल्यार vote on account घेवपाक जातालो chief minister कडे. And call the session again. आता एक दोन दीस आसतले सप्टेंबर म्हयन्यान आनी हांवें सेशनू ना. This is nothing but डेमोक्रेसीची मर्डर. आणि इंतून जे पड हे फिक्सर आहे हे आज एक्सपोज झालेले आहे. दिस इज नथिंग बट अ क्लियर कट. आणि आम्ही चिंतपाक जाय मुखार कितें स्टेप बरे घेतले जाल्यार. दिस इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी वॉट एवर हॅज हॅपन टुडे. हे जे पड वाचप आनी मागीर पोतून स्टेटमेंट येवप इट इज अ क्लियर कट जे हांव पड उलयता लोकांक समजतलें. येसले जरी तर हें फिक्सिंग मुखार जालें ज्या पद्दतीन स्पिकराकूय म्हाका दिसता एक अधिकार आसा. स्पीकर quoted 209 that the session in the house is supreme, but still today this government has curtailed this session. They are passing all the budget heads. आमकां दिसलें ओके वोट ऑन अकाउंट तरी घेतलो वी विल बी एबल टू स्पीक ऑन डिमांड. आज हे सगळे पाड घालपाक हो सरकार आहा आनी हे सरकाराचे थोडेशे कमांडरूय आहा जे हे फिक्सिंग करपाक माहीर आहा. हे हांव चार्ज करता. आनी हे जावपाक शिरीपण आहलें. आमी हिंगा लोकांले प्रश्न घेवपाक गेले. आमी हिंगा फकाणां करपाक येवंक ना. सो म्हाका दिसता दीस पीपल वील अंडरस्टँड दॅट दीस टायप ऑफ अ गव्हर्मेंट अँड दीस गव्हर्मेंट द पीपल ऑफ गोवा शूड ऑल्सो अंडरस्टँड. आज इतले इम्पॉर्टंट बिल्स आमी गेलेले आहाय आनी हेजेरूय स्पीकर काय रुलींग दिना. दे आर मॅन हँडलिंग अस द वे बिकॉज वी आर फायटींग हियर अँड इट इज फॉर गोंयकार्स ऑल्सो टू डिसायड वॉट इज हॅपनिंग विथ दीस गव्हर्मेंट अँड हू आर द मोल्स within elected members, who are the moles and who are doing this type of things and why is this done. They have to be exposed. And Magadista, we all six of us, we are on one place. We will expose this type of setup. विजय येलो ना हांवें सांगिल्ले ते भाशी आज आमगेलो हेतू आहलो की आज आमी सगळे जे प्रश्न गोंयकार आहाय ते उलोवपाक जाय. आज हिंगा आमी जेन्ना सेशन जालें त्या वेळार एज आय एम टेलिंग यू महाराष्ट्र ऑल्सो देर इज अ सेशन. देर इज ऑल्सो एन असेंब्ली इलेक्शन. वाय इज दॅट कंटिन्यूइंग अँड वाय इज डिफरंट ट्रीटमेंट फॉर गोवा. वाय इज दॅट फॉर वॉट. आमी पयला आयज आमी सगळे 6 जाण आमदार आयज भायर सरल्या आनी जे तरेन आमकां भायर काडले आयज मार्शल आउट केले. जो स्पीकर आसा आयकोपाक रेडी ना. म्हटल्यार ही आयज हुकुमशाहीचो जो सरकार चल्लेलो आसा आनी स्पिकरूय हुकुमशाहीच्या सरकारान आपूण जावन आमचेर प्रेशरायज घालता. आनी एक टायमार स्पीकर म्हणटालो की आपूण दोगांकूय ऑपोजिशन आसूं रुलींग आसूं हांकां दोगांकूय आपूण उलोवपाक चान्स दितालो. आयज हांगा कांयच दिश्टी पडोंक ना. आमकां डायरेक्ट भायर काडून उडयले. जेन्ना बजेट डायरेक्ट पास करतात ते म्हटल्यार कितें आयज आमकां फुडें एसेंब्ली उरपाची ना. फुडली जे 2 दीस काडटले काय कितें काडटले तेही गॅरंटी ना. आयज हो सरकार जो आसा हो बुलडोजर सरकार जाल्लो आसा. तांकां फक्त चिड्डोन मारपाक जाय अशी परिस्थिती जाल्या. आमची जेन्ना बिलां आसा आनी बिलांक लागून आमी प्रोटेस्ट करतात सगळीं आनी सकाळच्यान आमी एक रुलींग पासून दिवंक ना. म्हटल्यार तांचो प्री प्लॅन आसलो की कशेय भशेन ही एसेंब्ली आसा ती कटेल करपाची ती भायर मारपाची. लोकांचे विशय आसा ते आयकोपाक रेडी ना. समज तांकां अशें आसलें ना ते फुडें दवरपाक जातालें हो बजेट जे आसा तो वोट ऑन अकाउंट मागीर दवरपाक जातालो. मात हांगा अशें दिसून येता की थोडे जाण आसा जे रीड आउट करता आनी तांकां खंय ना खंय फिक्सिंग करून ही मॅच फिक्सिंग जी करता तितून इतलेंच कळटा की हांगा भितूरल्यान आपणाक जाय तशी मनमानी करपाची सेटिंगां करपाची आनी सेटिंगां करून गोंयकारांचे जे प्रश्न आसा हे गोंयकारांचे प्रश्न भायर मारपाचे हे तरी दिसून येता. दुसरें म्हटल्यार जेन्ना आमी 39 डेचे जे शॉर्ट डिस्कशन मागलेलें आनी ते म्हाका एश्युरन्स दिल्लें हेंय आमी आयज घातलेलें आनी ते एश्युरन्स तेणेन स्पिकरानूय सांगलेलें की आपूण पळयता म्हणून घालपाचें म्हणून. पण हे एश्युरन्स पासून तेंच्यानी भायर मारलें. म्हटल्यार ही फोटिंगपणाचो सरकार हो फोटिंगपणाचो सरकार गोंयकारांनी चिंतूंक जाय. ह्या सरकारान जे गोंयकारांक काबार केल्ले आसा आयज रस्त्यार हाडलेले आसा म्हटल्यार प्रत्येक गांवांत तुम्ही पळयता आसतले विरोध चालू आसा प्रोटेस्ट चालू आसा. पण जो आमकां हांगा प्रोटेस्ट करपाक मेळना आमकां हांगा उलोवपाक मेळना. आनी जेन्ना आमी उलोवंक वयता जी बिलां जी आसा जे कायदे आसा जे कायदे करपाक आमकां निवडून दिल्ले आसा हे गेले ते 4 वर्सां खंयचोच कायदो आमकां करपाक मेळोंक ना. आमी प्रायवेट मेंबर
बिल जे आसा ते एकूय हाडपाक दिवंक ना आनी हो डिक्टेटोरियल जो रूल आसा सालाजार साई म्हणटा पळय ह्या बीजेपीन लाभलेली आसा हांव प्रत्येक गोंयकारांक उलो मारता हे जी फोटिंगपणां करता न्ही हेंच्या वांगडा कोण भितूर जाल्ले आसा ही फोटिंगपणां करपाक लागून हे भितूरल्यान आपणाक जाय तशी मनमानी करता आपणाक जाय तशी सेटिंगां करता हेंकां एक्सपोज करपाची गरज आसा आनी हेंकां घरा बसोवपाची गरज आसा कित्याक हे समज घरा बसना हो बीजेपी सरकार घरा बसना ना जाल्यार आमी गोंयकार उरपाचे ना गोंयकार सोंपतले ही विधानसभेन आमी एक रुलींग मेंबर आयज अशे तरेन आमकां भायर काडटा म्हाका थंय टीसीबी डिपार्टमेंटाच्यान भायर काडलो आयज आमकां सगळ्यांक जोरोन जोरोन भायर काडलेले आसा ही परिस्थिती आयज गोंयकारांचेर जाल्ली आसा आमचेर जाल्ली आसा एक आयकोपाक पासून येना सो हांव परत एकदां गोंयकारांक मागता आमी सगळ्यांनी एकजूट रावचे पडटले आनी हेंकां धडो शिकोवचो पडटलो कित्याक आयज विधानसभेन आसा विधानसभेच्या भायर वचून हेंकां दाखोवपाक जाय की गोंयकार एकटे आसा आनी गोंयकार हो आवाज करपाक समर्थ आसा विरेश सेटिंग कोण करता म्हणलें तुमी भितर सेटिंग दिसता मरे आतां एकटो कोण आसा भितूर तुमी पळोवंक ना कोण आसा तो तुमकां येवन सांगले मरे तुमकां येवन सांगले आतां एकटो कोण भितूर रावला आमी सगळे जॉयंटली 26 जाण भायर सरले आनी ओदो बसून जेन्ना आतां एसेंब्ली आमकां उरपाक जाय लोकांचे प्रश्न आमकां मांडपाक जाय हांगा अशें येवन सांगता की कटेल जाता बाकीचे कडेन आतां महाराष्ट्रान एदी व्हडली एसेंब्ली चलता बाकीचे स्टेटीन चलता हेज्या पयलू अशी एसेंब्ली चल्लेले आसा आनी हें कसलें रुलींग म्हटल्यार तुमी एसेंब्ली कटेल करपाचे जो आख्खे डिमांड जे आसा हे फुडले आमचे डिमांड्स आसा ते उलोवपाक जाय आसले आमकां मांडपाक जाय आसले कट मोशन आसा बिलां आसा ती उलोवपाक जाय आसली ही उलोवंक दिना म्हटल्यार असली कसली सेटिंगां चलता तुमी सगळ्यांनी पळयल्या कितें चल्लां तें तुमचे आता 7 जाणांक एकलो भितर रावलो तो सेटिंग म्हणटा तुम्ही डेफिनेटली हांव डायरेक्ट सांगता तेच सेटिंग न्हू तुमकां दिसना आयज थंय एप्रोप्रिएशन तो एकटो कित्याक उलयता सगळ्यांनी हांगा रावंक जाय आसलें न्हू 7 हांगा रावपाक जाय आसलें विरोधान आमी आसा आमी रुलिंगान ना ते रुलिंगाचे आयकोपाक आमी विरोध करपाक आसा आनी विरोध आमी एवरी टायम करता आनी एवरी टायम जेन्ना आमी विरोध करता तेन्ना एकटे रावपाक जाय आयज थंय एकटो भितूर रावता आनी आमी सगळे भायर आसा अशें जायना सगळे वांगडा रावपाक जाय See, one demand we had that even if you are adjourning the assembly, you must take a vote on account. Because vote on account gives them the budget provision for the next 3 months. Because 31st of March, definitely a budget this has to be presented. So therefore, our demand was also when they were trying to pass the budget, that go for vote on account and then we can discuss. Because when you have a budget session, it's a longer session. And to my class, आम्ही सांगला next session करतात मग for formality, it will be a 2-day session. Just to meet that 6 months, they will have a 2-day session. So that is not what we wanted. We wanted a full budget session because in every budget session, every demand day we can talk. So here they were not giving us a chance. They cut short and there was no discussion and directly they were going in for vote and they were pushing it and pushing us out to pass the budget behind our back. That was wrong. आज जे असेंब्ली सेशन कॉमेस जाल्लें हे आख्खें सेशन कॉमेस जाल्लें की लोकांक एक पळोवपाक की 39 इयाचे जे बिल मांडला 39 इया लागून जो आख्खो गोंयकार राग जावन जो विरेशान हंगर स्ट्रायक केलो सगळे एकठांय जावन थिंगा येयल्लो सो आज 39 इयाचो हो जो मुद्दो आहा हिंगो स्क्रॅप करपाक ज्यो गोंयच्यो जमिन्यो आहा हो मुद्दो आज येवपा जाय आसलो हिंगा आनी हें करतो जाल्यार हें सेशन चालू दवरपा जाल्लें हें सद्दां पयलें सावन खबर आहली पयलींसून खबर आहली की पोंडा इलेक्शन डिक्लेअर जावपा जेन्ना क्वेश्चन कॉमेस जाली तेन्ना सुद्दां म्हणटाले सो हे प्री प्लॅन्ड हे सगळें आज जालें तें प्री प्लॅन्ड ही सगळीं नाटकां हेंक खबर आहली हेंक सेशन घेवपा नाका हेंक खबर आहली हेंक फूल बजेट पास करपा जाय आनी हेंक लोकांगेले डिमांड जे आय जे लोकांगे डिमांड आमी घेवन येयले जावं ते रस्त्या डिमांड उदका डिमांड सगळे इस्कला डिमांड सगळे डिमांड जे आय जॉब्स न्हय आज हे सगळे डिमांड जे आज डिस्कस जावपा जाल्ले हे आज जपून कटेल करून हें भायर उडयले आज म्हाका दिसता इन द हिस्ट्री ऑफ गोवन पॉलिटिक्स खंयचे चीफ मिनिस्टरान हे भाशेन अशें करून केलें ना आज हें जें जाता हें गोंयकारांक पयलीं सद्दां यू शूड अंडरस्टँड आज कितें जाता तें भितर आज देरेफेन बजेट हें कोताय सगळे स्टेटीनी महाराष्ट्रा जावं दुसऱ्या स्टेटीनी असली सेशन चलताय थिंगाय इलेक्शन्स डिक्लेअर केल्ली आहाय थिंगाय इलेक्शन कमिशनान डेट डिक्लेअर केल्ली आहा पूण थिंग कांयच कटेल जालें ना थिंग आज देरेफेन चोयल जाल्यार कटेल जावपा हें केल्लें मेकॅनिझम केल्लें आहा 39 ह्याचें उलोवप ना हे लास्ट 5 days जी असेंब्ली जाल्या थिंग देखून हो जो भोराल्लो की जमीन साल्वा करपाचो जे म्हारगायचो गॅसी सिलिंडर जाला हे सगळे सुटावो करपा जाल्ले हिंगा पूण आज हे सगळे कट शॉर्ट करून इट इज द एंड ऑफ डेमोक्रेसी म्हणजे आज सोन आमी घरा वचपाचें आतां इट इज ओवर असेंब्ली इज ओवर आनी असेंब्ली ना फाल्यां डिस्कशन ना कांय ना बजेट पास केलें जालें सो आज गोंयकारांक आज अशें करून फटयले हांवें पूण गोंयकारांक समजोवपा जाय आज हे पयलपाट भायर घायले न्हय जिवितां आंगार कोणें हात घालना आवय बापायन हे दोड केले आमकां शिंकयलाय इतली वर्सां बोटीर काम केली
कोणे एक आंगार म्हणलं हात घालना पूण हिंग आज आंगार हात घालून आम ओडून भायर उडयले एक आनी दोन पाट न्हू हे 4 वर्सां हांव असेंब्ली जिखोन येयल्यार म्हाका दिसता म्हाका 5 पाट पूण म्हाका ओडून भायर उडयलो 39 ह्या लागून उडयला आनी कसले लागून उडयला आनी कित्याक म्हूण उडोवप ते आनी उडोवपाक एक हें आहा ट्रेनींग दिलना आज देखून हांगा जेन्ना हात घान एक आठ एकलो उडयता दुसरो उडयता अरे हात भायर सरलो जाल्यार तुमी कितें कोतले स्पिकरान भायर घाल म्हूण स्पिकरान आड मोड आनी भायर घाल म्हणना तुमकां जर उबारपाक पद्दत ना तुमकां जर ट्रेनींग दिला जाल्यार हात घालप ना हें हांवें स्पश्ट सिंग सांगलें तिका मागीर जगल्या रावले जाय ते भाशेन दिसलें कितें का अरे मनशां धरपाक एक हें आसता तुका डिसिप्लीन ना तुमकां ट्रेनींग दिला जाल्यार तुमकां घायनाका हात ट्रेन जावन येया यू आर नॉट हियर टू हर्ट अस आमकां आमगे आवय बापूय बायलीन भुरग्यांनी हिंगा निवडून लोकां मदें हिंगा हात आनी पांय मोड म्हूण तुमकां भितर धाडना हिंगा तुमकां जाय तेश कोतलें म्हूण आज हे लोकांक कळपा जाय पीपल शूड अंडरस्टँड वॉट इज हॅपनिंग हियर हेज्या पयलीं असली आमदार केन्ना मेळना आज फर्स्ट टायम इतली नवे आमदार लोकांनी निवडून हाड म्हूण आज हे एक्चुअली भितर दितात ते कळ्ळें डेमोक्रेसी हे कितकोन हे कोताय ते नाजाल्यार केन्ना अशें करून कोणालें लोकांक मुठा जाग जाय सी हाव दे आर ट्रिटींग एवरी वन ऑफ अस आम सगळ्यांचे आमकां अशें करून त्रास जातले आनी म्हाका दिसता वी आर गोइंग टू फायट दीस आउट वी आर गोइंग टू टेक दीस बॅटल ओके वेंजी बाब तुकाय दिसलें की हो सातवो जो ओपोजिशन तुमच्या वांगडा येयलो ना म्हणून तो विरेज जसो म्हणटा ताड मारपा नाका बट सगळ्यांक दिसना 7 जाण जर तर भितर आले 7 जाण आसपा जाय न्ही आमी इतली ट्राय करता युनिटी आसपा जाय इतली डिस्कशन करताय इतली सगळ्यां कडेन उलोवन करताय जाल्यार आमकांय हुंय काय दिसता न्हू यू हॅव टू स्टे न्हू गोडे आम एक एक पाट चूक करताय कितें करता बट वी हॅव टू स्टे युनायटेड आज आम 6 जावन उरला हिंगा भायर इट इज सेंडिंग अ रॉंग मेसेज आनी आमकांय उलोवपाक मागीर त्रास जाता 39 एजच्या त्या समर्थनाक तो असो काय म्हणटा तो सातवो आसा तो पेन्झी 39 याचो तोंडांतलो तूं उतर काडनाका कोण कितें केलो ते थिंगा फायनली निवडून येयले न्हू आमच्यान कितें म्हणून आतां मुगे वोट वयता कोणाकूय तांकां वचना न्हू इतले सगळे बीजेपी गेले सगळे लिस्ट सर्क्युलेट जाता बीजेपीला इतले मिनिस्टर कन्वर्जन करता तितून तूं कितले जर परत निवडून येताय न्ही सो 39 या तेगे नांव आसो कोणागेलें आसो लोक निवडून हाडटा कित्याक लोकांक कोण ना की हे 3000 शेतां जमीन कन्वर्ट करपाक 2000 घेता TCP रेव्हेन्यू मिनिस्टर हे 2000 घेता 5000 जाली सो ती 5000 जमीन कॉस्ट पडटा 35,000 विकता 30,000 इज द प्रॉफिट ऑन द लँड आनी ते 30,000 सोन 1000 रुपये 2000 रुपये तुका वोट मारपा दिता तेजी रेशियो हुयना सी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दॅट इज हॅपनिंग ओवर हियर आनी वेन्झी क्रूज आमी सगळे आमगे 3000 शेत 2000 रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट TCP हारी करून 35,000 इंकून 30,000 पर स्क्वेअर मिटर वेन्झी आपल्या शेताचे प्रॉफिट करना म्हूण वेन्झी आज वोटरां 1000 रुपये 2000 रुपये दिवपाक पावना वेन्झीन आपल्यागे शेत विकून अशें करून प्रॉफिट केलें जाल्यार वोटरां पयशे दिवन परत जिखून येवपाक व्हेरी इजी न्हू म्हणून लोकांक कळपाक जाय हांव जर कोणूय BJPचो जावं कोणूय आमदार 30,000 पर स्क्वेअर मिटर कन्वर्ट करून प्रॉफिट करता जाल्यार तुकाय 5,000 पर स्क्वेअर मिटर मेळपा जाय न्ही वोट मारपाक तुका 1000 रुपये दिवन पळयता ही परिस्थिती जाल्ली आज आमगेली तो जालें.